हाय गाइस, कशे आहे तुम सगळी? सजमदा तुम सगळी बरं असतं म्हणून आम्ही बरे आहे. आणि आज आहे सारखी सिंपल आणि इझी रेसिपी आल्या. तुम मुद्या असतो इतकी रेसिपी भरपूर हार्ड हा म्हणून तेका लागून तुम केन्ना घराको ट्राय केलं ना आसतली म्हळ्यार ही शुअरली तुम ट्राय कराय. बटर नान ही सारखी सिंपल रेसिपी तुमकां चोवपा हार्ड दिसत आसतो ती म्हळ्यार करपा सारकी इझी आणि केल्या तशें करून तुम फॉलो केली न्हू जाल्यार सारकी इझी ती. आता आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया. बटर नान करपा पयले एक आयदन घेयला, तितू कड घायल्या आणि तुम कितू क्वॉन्टिटी जाय ती चोया आनी घाला या. आणि मागीर एक पॅकेट इनो घेयला, मागीर इनो घालपा तितू. हांवें अर्द पॅकेट इनो घायला, आख्खे घायलो ना. आणि इनो घायल म्हणटरी मागीर तितू 1 टेबल स्पून साकर घालपाची आणि हाफ टेबल स्पून मीठ घालपाचें आणि मैदा घालपाचो. तुम कितू जाय न्हू तितले घालाय. आणि मागीर तेका उदक घालून बरें करून स्लो मिक्स करपाचें. बरें करून मिक्स करपा, तेका लम्स दवरपाची पळया. सो अशें करून बरें करून स्लो मिक्स करपाचें. आणि चड सारकें पातळ करप ना, बरें दिस्तू दवरपा जाय. आणि आतां तितूंत थोडें उदक घालपाचें. एकू बारा चड उदक घायनाका, थोडें घालाय कित्याक कड घायलो आहा न्हू ऑलरेडी तेका लागून. मागीर तेका तशें करून स्लो मिक्स करपाचें. आणि मागीर येदेशें हातीक तेल लावपाचें आणि मागीर तें आयदन आहलो न्हू तेका लावपाचें कित्याक दवरपा आहाय न्हू तितू. आणि मागीर तो डो रेडी केलो आहा न्हू, चोय तो सारको मोव केलो ना, मातसो चिपचिपा दवरला आनी चड टायटूय केलो ना. मागीर तेकाय मातशें तेल लावपाचें आणि मागीर तेच आयदनां तेल लायलो न्हू त्या आयदनां दवरपाचें कित्याक तो स्टीक जायना जावपा जाय म्हूण त्या आयदनां तेल लायला. मागीर तशें दवरपा तेका दाखोवन मातशें वोगता. मागीर नान करपा जाय न्हू तेका लागून पयले पीठ लावपाचें लाट्टाय तेजेर, मैदा लावपाचो आणि मागीर एक त्या पिठा धाकलोसो बॉल करपाचो आणि तो दवरपाचो थिंगा. आणि हें ब्लॅक ते कलौंजी कितें म्हणटाय तेका म्हाका कोंकणीन खबर ना कितें म्हणटाय तें. तुमकां खबर आहा जाल्यार कमेंट करात सांगाय. आणि थोडीशी बारीक चॉप केलोली कोथमीर घालपाची. मागीर ती कोथमीर घायल म्हणटरी मागीर तेजेर थोडेशें पीठ मारपाचें कित्याक तें मागीर लाटोन स्टीक जायना जावपा. आनी मागीर स्लो हातीन तेका लाटपाचें, चड प्रेशर घालपा न्हू सारको, नाजाल्यार अशें करून स्टीक जाता. मागीर तेजें पीठ मान अशें करून बरें करून तेका करपाचें. मागीर न्हू लाटील म्हणटा तेका पोत्त करून तेजे हाडल्यान उदक लावपाचें, चड न्हू दिस्तू लायन मातशें ओलो करपा तेका हाटल्यान उदक लाय. आनी मागीर गरम तव्याचेर सारको तो घालपाचो, उदक लायलो आहा न्हू ती सायड तव्याचेर मारपाची. आनी मागीर स्लो फ्लेमीचेर तेका बरो भाजोन येवन दी तेका. चोय काय बरो जालो तो बटर नान. आनी आतां हांवें बटर मेल्ट केलो आहा, तो बटर तेजेर घालपाचो आनी बरो बटर घालय आं, कंजूसी कोरनाका. बटर घालपा तेजो कास्तार्ड टेस्ट येता बटर घायल म्हणटरी. आनी मागीर तशें करून सेम प्रोसेस हांवें दाखयलो तुमकां. पयलीं ते कलौंजी घायले आनी थोडीशी कोथमीर घायल्या, मागीर पीठ मारपाचें थोडेशें आनी मागीर तशें करून लाटपा तेका. आनी चड पातळ करनाका आं, दिस्तू दवराय. मागीर तशें करून आतां लाटून सगलें करपाचें.
आनी स्लो हातीन लाटपाचें, चड प्रेशर घायना पिस्तोलें. मागीर तशें करून तेमकां टर्न करपाचें आनी मागीर उदक लावपाचें तेम फाटल्यान. मातशें उदक लावपाचें, ओलें करपाचें. आनी मागीर तवो बरो गरम आहा न्हू, तव्याचेर तें उदक लायलो आहा ती सायड दवरपाची. आनी मागीर स्लो फ्लेमीचेर बरो फ्राय जायन येतलो. आनी चोय गायस आमगे बटर नान रेडी आनी बरें सॉफ्ट जालें सारकें. आनी चोय बटर पनीर कोरमाय जालें रेडी. आनी आतां हांव टेस्ट कोत्ता आनी सांगोता केशें जालें तें. गायस आज हांवें बटर नान आनी बटर पनीर कोरमा केला आनी कास्ता वास येता. आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगोता केशें जालें तें. चोय गायस हें बरो आहा नान, बरो सॉफ्ट बीन आनी बटर सारको वाव. हें कोरमा ऑसम गायस. कास्ता टेस्ट येता पनीरा बारा. तुम्ही रेसिपी ट्राय करा आनी वीडियो लायक जाल्यार लायक कराय, फ्रेंड्सा बारा शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. आतां वयता मुगे डिनर एन्जॉय करपा.